दिवचल शारात धावते मोटारसायकली वयल्यान रस्त्याचेर पडून एकल्याक मरण आयले। शुक्रारा सांजे बोड्डे वाठारांत हो विचित्र अपघात घडलो। मरण आयिल्लो मनीस मूळ उत्तर प्रदेशातलो आनी ताचे नाव रामजीत अशें आसा। ह्या अपघात प्रकरणात मोटारसायकल चलोवपी तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। राज्यात दिसान-दीस रस्तो अपघातांचे प्रमाण वाढत आसा। फाटल्या 7-8 दिसां भितर राज्यातल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर जाल्ल्या रस्तो अपघातात कांय जाणांक आपलो जीव वगडावपाचो पडला। असोच एक विचित्र अपघात शुक्रारा सांजे दिवचल शारांत घडलो। दिवचलच्या साश्टीवाडो बोड्डे वाठारांत चलते मोटारसायकली वयल्यान रस्त्याचेर पडिल्ल्यान एका तरणाट्याक मरण आयलें। ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे नाव रामजीत अशें आसा। मूळ उत्तर प्रदेशातलो रामजीत हो मजुरी निमतान सध्या दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत रावतालो अशी माहिती मेळ्ळ्या। मेळिल्ले माहिती प्रमाण रामजीत हो मोटारसायकलीचेर बसून म्हापशेच्यान दिवचलच्या दिकेन येतालो। साश्टीवाडो बोड्डे हांगासर मोटारसायकल पावतकीच अचकीत रामजीत हो रस्त्याचेर पडलो। ही घडणूक घडली तेन्ना ताचो वांगडी पंकज कुमार हो मोटारसायकल चलयतालो। हो अपघात नेमको कसो घडलो आनी रामजीत नेमको रस्त्याचेर कसो पडलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। रामजीत रस्त्यार पडटकीच बेगोबेग ताका 108 एम्ब्युलन्सींतल्यान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो। थंय आशिल्ल्या डॉक्टरांनी रामजीताक मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। हे विशीं दिवचलच्या पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो करून निश्काळजीपणान मोटारसायकल चलयिल्ल्याच्या आरोपा खाला पंकज कुमार हाका अटक केली। फुडलो तपास दिवचलचे पुलीस करतात। मजगती रामजीत हाची कूट उत्तरीय तपासणी खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत व्हेल्या। जाल्यार रामजीत हाका ताचे फाटल्यान ताची घरकान्न आनी 3 सान पिरायेची भुरगीं आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या। हो अपघात नेमको कसो जालो, रामजीत हाका नेमके कशें मरण आयलें ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांतच स्पश्ट जातलें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।